हांव कृष्णा वेलीपेक ZP मेंबर खोला पंचायती। कोविड-19 लागून जे लॉकडावन जाल्ले त्या खातीर हांव उलोवपाक उबो रावल्लो आसा। त्या लॉकडावनाक 8 ते 10 दिसां आमकां ह्या खोला पंचायतीक भरपूर त्रास जाल्ले आसात। भाजी किंवा जे ग्रोसरी ज्यो गरजेच्यो वस्तू जाय आशिल्ल्यो किंवा दूध म्हणा अशें जे किंवा खंयच भोंवपाक मेळना आशिल्लें। त्या खातीर 8 ते 10 दीस आमकां बरे त्रास जाले, लोकांक कांयच मेळूना। जे गांवान जी आमची पेज म्हणटा पळय ती पेज करून जेवपाची पाळी आमची आयली। आनीक अशें करून जे बारीक समाजाक खूब त्रास जालो। पण जे गव्हर्मेंटान आमचे खातीर बरें जे लॉकडावन करून बरें हातून आमी कोविड-19 भितर इफेक्टेड जावचे न्ही म्हणून हे जे बरें जे स्टेप घेतले ते ताजी हांव तुस्त करता। पूण ज्यो गरजेच्यो वस्तू जर आमकां मेळूंक ना, बाकीच्या पंचायतींनी किंवा बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळ्यांनी ट्रकांनी ट्रकां व्हरून थंय सप्लाय केल्ले आसा, पूण आमचे खोला पंचायतीन कोणीच लक्ष दिवना। त्या खातीर आमचे खोला पंचायतीचे सगळे लोक ह्या हाजेर नाराज आशिल्ले की सगळे कडेन जर ग्रोसरी किंवा वेजिटेबल मेळटा जाल्यार खोला पंचायतीन कित्याक मेळना, हो सगळ्यांच्या मनान एक प्रश्न आशिल्लो। हाजे फुडें जर लॉकडावन वाडटा जाल्यार ह्या सगळ्यांची तरतूद गव्हर्मेंटान किंवा कनेक्टेड मिनिस्टर आमदार जे आसा तांच्यांनी ती तयारी दाखोवची, किंवा जे सोशल वर्कर ZP किंवा पंचायत मंडळ जे आसा तांच्यांनी हे लक्षांत दवरून खोला पंचायतीचो जो प्रश्न आसा तो सॉल्व करपा खातीर फुडें येवचें। आता तू कशें मॅनेज करता? आता तूं म्हणटा कांय मेळना जाल्यार तुमचें आतां सद्या रायट नाव कशें मॅनेज जाता? ना, जेन्ना कोविड-19 लागून लॉकडावन 2 days बिफोर जेन्ना हें जालें अनाउन्समेंट जालें त्या वेळार आमच्यांनी ज्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आशिल्ल्यो 4 दिसां खातीर 6 दिसां खातीर ज्यो हें करून दवरल्यो सगळ्यांनी। आनीक चडान चड आमी कोस्टल बेल्टाक जाल्ले लोक किंवा आमचे हें सिजन जें आसा तें काजूचें सिजन, लोक चडान लोक काजून वचपी। सो काजूंक गेल्या नंतर सांजचे येवन पेज करून जेवप। आनीक एक 2 दीस अशें करून 2-4 दीस लोकांनी काडले। आनी जो पर्यंत भाजी आशिल्ली किंवा बाकीचे ग्रोसरी आसलें तो पर्यंत तांच्यांनी जाय तशें जेवण घेतलें, पूण मागीर थोडेशे त्रास जाले 4 दिसां भितर। आनी काजूचो प्रश्न कितें? काजूचे प्रश्न म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार खूब मोठें संकट आयिल्लें आसा। कोविड-19 एक संकट जालें, तातूंत भितर काजूक आयज जर तुमी पळयत जाल्यार आमकां रेटच ना, आनी काजू घेवपाची गव्हर्मेंटान बंद केल्ले आसा। आनीक लास्ट इयर जर रेट पळयत जाल्यार खूब कमी रेट आशिल्ली। तातूंत भितर ह्या कोविड-19 लागून आयज जो परिणाम जाल्लो आसा, जे डिस्ट्रिब्युटर आसा किंवा जे घेणारे आसा तांच्यांनी बंद केल्ले आसा काजू। पूण आयज शेतकऱ्यांचे मदें एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा, काजूक रेट उरतली काय ना, किंवा आमचे काजू कोण घेतलो काय ना, हें खूब मोठें संकट आयिल्लें आसा। आनी जर अशेंच जर हें उरलें किंवा काजू कोणी घेतलो ना जाल्यार खुबशे शेतकऱ्यांचेर सुसायड करपाची पाळी येवपाक शकता। कारण चडान चड आमचे खोला पंचायत जावं की विलेजींनी जे ह्या काजूच्या उत्पन्नाचेर सगळे डिपेंड आसा। आनीक ह्या लॉकडावनाक भितर 2 संस्थांचे हांव उल्लेख करूंक सोदतां, ते म्हणल्यार सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ माटोळी खोला हांच्या कमिटी तशें मेंबरांनी एकठांय जावन आमचो जो फंड आशिल्लो तातूंत भितर एक 500-500 रुपयांचे पॅकेज करून सगळे गांवान वाटले। तशेंच लक्ष्मीनारायण देवालय तांच्यांनी बी 1,000चे पॅकेज करून सगळे गांवान वाटलेले आसा। त्या खातीर सगळे गांवचे लोकांक एक बरें आधार जालो की ह्या दोनी संस्थांनी फुडें सरून लोकांक मदत केल्ली आसा, जे गरीब आशिल्ले, जे किंवा ग्रोसरी हाडपाक वचपाक शकना आशिल्ले, ह्या सगळ्या लोकांक तांच्यांनी मदत केल्ली आसा। त्या खातीर दोनी संस्थांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। हातूंत भितर ज्या मनशांनी लक्ष दिवपा आशिल्लें तांणी दिवना, पूण आमचे गांवचे ज्यो दोनी संस्था आसल्यो त्या दोनी संस्थांनी हे जे एक संस्थेन 500 रुपयांचे, एक संस्थेन 1000 रुपयांचे मेळून 1,500चे पॅकेज सगळे गांवान पावयल्ले आसा एक एकट्याक।